अरे सारखे राम रे बाबा नाव सांग तुझे. माझे नाव मिहीर तारी. आता तुम्ही रावल्यात कित्याक आमकां जर आमचे 3 दीस ऑनलायन घेतले एग्जाम आनी आतां ते म्हणटा आमचे 3 पेपर ऑफलायन दी आनी बाकीच्या त्या कॉलेजींनी काय करूंक ना ते आनी आमकां आदले दिसाच सांगलें. बाकीच्या कॉलेजींनी कितें केला. तेंचे सगळें ऑनलायन जाल्यार ऑनलायनूच केलं, ऑफलायन जाल्यार ऑफलायनूच केले सगळे पेपर. तुमच्याचो डिमांड कितें. आमचे डिमांड आमकां आतां ऑनलायनूच करप एग्जाम. मग तशें करना जाल्यार तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो. तुमी हांगाच रावतले. आमकां रावपाचें ना. आमचे स्टेप म्हटल्यार आमी सगळे जाण आतां तुमी आदले दिसा सांगता आनी सर्कुलर आमकां दाखयना. आमचे मॅसेजी रिप्लाय करिना टिचरी. तेंच्यांनी तें सांगपाचें कित्याक करूंक नासलें आनी कित्या खातीर करता. तुमकां जाय पळय तशें जायना जाल्यार फुडलें तुमी कितें करतले. म्हणजे मागीर आतां सगळे भुरगे कितें डिमांड आनी घरा कडेन फोन मारून आमच्या सगळ्या भुरग्यांक हें करता लियेता फोन मारून आनी मागीर भुरगे भिवन मागीर कोणूच रावना. थोडे भुरगे गेले घरा फोन मारले. तूं उलय. माझे नाव मेलरॉन डिसोजा. कितें जाला जाय आमकां आतां पयलीं आमचे ऑफलायन डिसिजन घेतलेले आसले. मागीर तेच्यान 2 दीस आसतना एग्जामीक आमचे ऑनलायन केले. आतां ऑनलायन करून ते आतां परतून ऑफलायन करता. ऑफलायन अशें आसलें पयलीं ऑफलायन ते दवरलेले थिंगा बरेंच जावपाचें न्हू. तुमी ऑनलायनूय करता ऑफलायनूय करता तें कितें म्हण करपाचें. आतां भुरगे म्हण बेजार जावचें ना. सो आतां आमी कितें चिंतलें आतां तुमी हें करता एग्जाम आन्सर केल्लीच ना जाल्यार बरें म्हणलें. आतां आमी एका दिसान स्टडी करून जाता कोणाचें. आमी आतां कांयच शिकोंक ना. सो आतां कितें करपाचें आमी आन्सरूच करना जाल्यार बरें म्हणलें पेपर 0च मेळटले अशी म्हण आमकां. ते म्हणटा आतां जर तुमी आन्सर करिना तुमकां फुडें री एग्जाम आसतली. ती री एग्जाम आतां कशी आसतली आमकां खबर ना. ते म्हणटा आतां तुमी आन्सर करिना ती आन्सर करा. बरें म्हटलें ते आनी काय ऑप्शन ना. आतां कितलो वगत पासून रावतले तुमी हांगा. केन्नाच्यान आसा आमी सकाळसून आहा. सकाळी 8 आहा. तुमी आन्सर करूंक ना पेपर. एग्जामी चालू आसा. हय एग्जामी चालू. 11 भुरग्यांचे सेम केला. तेंचे 2 पेपर दिला हेंच्यांनी आनी बाकीचे आतां 4 उरले. तेंचे कडेन कांयच ऑप्शन ना. तेच आमी गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता की आमकां कितें सामकें तें डिसिजन करपाचें आतां. कित्याक आमकां आमचें फुडलें फ्युचर आहा आमचो इतलेंच मागता. म्हाका सांग आतां ऑनलायन हें आसली पळय तें कितें भितून कितें रॉंग आसलें कितें. तुमी असो डिसिजन कित्याक घेतलो. आतां तेमी पयलीं सांगलें ऑनलायन म्हणून आनी आतां सांगता तेमी ऑफलायन म्हणून. कितल्यांक सोवांक कितें धाडला तेमी सर्कुलर. 2 दीस मात तरी सामकें दियात न्ही. सकाळीं धाडपाचो तुमी सर्कुलर. तुमी प्रिपेर नासले. आमी आतां तुमी पयलीं सांगला ऑनलायन एग्जाम म्हणून आमी कितें करतले. आतां ऑफलायन धर म्हणल्यार ऑनलायन आसात न्ही एग्जामी.
सो तुमी स्टडी करतले फक्त हांगा हे फक्त कितें ऑफलायन आहा न्ही हितून तुमकां याड कितें पडटा याड कितें पडटा तुमचो डिमांड आसा की तुम्ही हय आमचो डिमांड तितलोच आसा म्हजें नांव मॅकेंजी गांवकर आमी हांगा स्ट्रायक केल्ली आहा आमकां पयलीं आमकां सांगलेलें की आमची ऑनलायन एग्जाम म्हणून आतां तेमी 2-3 पेपरां जालीं आतां ऑफलायन म्हणून सांगतात मोदीच कशें करतात तें हांव खबर ताका लागून आमी हांगा पेपर दिवंक ना आमी रावल्यात हांगा भायल्यान तुमी गव्हर्मेंटाक कितें सांगपाक सोदता आमी गोवोरमेंटाक सांगूंक सोदता की बाबा तू फुडें